गोवा 365च्या खबराचित्रान येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक हेडलायन्स. कवळे ग्रामसभेत कोयर आनी गावांतल्या MRF कोयर कारखानो स्थलांतरीत करपा विशीं रंगली चर्चा. सध्याचो MRF कोयर शेड नवे बांदकाम पुराय जातकूच दुसरे सुवातीचेर व्हरतले, सांगले पंचायतीन. गृहमंत्री अमित शहान म्हादयचेर केल्ल्या विधानावयल्यान विरोधी पक्ष NGO आनी भाजपा फुडारपणा खाला आशिल्ल्या सरकारा मदल्या वादाक आयलो ओतो. म्हादयचेर चल्ला कसले राजकारण, कोणाकूच ना थांग पत्तो. राष्ट्रीय खेळा सर्तीत पयलो यत्न अपेशी. परतून एक फावट नोव्हेंबरात जावपी फुडल्या आवृत्तीची याजमानकी करपाक गोंय सज्ज. फेब्रुवारीच्या सुरवेक तापमानात 2 ते 3 डिग्रीन वाढ. गुलाबी थंडे उपरांत आता गरमेक जातली सुरवात. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. म्हादयचो वाद आतां तेंगशेर पावला. आमची म्हादय केस बळिश्ट आसली तरी सुद्दां कर्नाटक सरकार गुन्यांवकारी रितीन हे सगळें करता. त्या भायर संघराज्य मंत्रालय आनी गृह मंत्रालय कर्नाटकात जावपी वेंचणुकेक लागून तांकां तेंको दिता अशें आमदार आतोन वाज आनी फादर बॉलमॉक्स हांच्यांनी चिखली ग्रामसभेक वेळार सांगलें. पळयात. आयतारा चिखलेची ग्रामसभा बरीच तापट जाली. हे ग्रामसभेत वेगवेगळ्या विशयावयल्यान चर्चा जाली. म्हादय वाचोवपा खातीर चिखले ग्रामसभेत थाराव घेतलो. ते भायर चिखले वाठारात सिवरेजीच्या मुद्द्यावयल्यान वाद जालो. प्लॅनिंग करून सिवरेजीचो ट्रीटमेंट प्लांट जावचो, लोकांक त्रास जाता तसो न्हय, थळाव्यांनी ग्रामसभेत मागणी केली. तशेंच फाटले फावटीच्या बसकेच्या चुकीच्या मिनटाक लागून बसकेचो चड वेळ गेलो अशेंय सांगले. आयकात. वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन आमकां प्रोटेक्ट करता, बट कर्नाटका गव्हर्मेंट इज सो एग्रेसिव्ह and criminally aggressive actually, and the union ministry is supporting it. Home minister is supporting it, whether it is for election purpose or tension आता campaigning चलता तेका जाल्यार it is very very irresponsible on the part of our union minister, and I condemn this act of the union minister, home minister and our home minister, who have come together and together they have, so to say, sold our river, sold our mother. First is, and the major thing is, we had all the whole Gram Sabha had objection. Kidak some minutes were manipulated, आपणाक जाय तशें बसयले. So we brought to the notice of the chair that this has to be expunged or deleted. Kidak this is related to legal cases. सेकेंड आशिल्लें ते आमचे म्हादयचें आयज डिस्कस जालां हांगा रेजोल्युशन घेवपाक, बट एट द सेम टायम वी सेड काल पळय जो युनियन होम मिनिस्टर अमित शहान जो स्टेटमेंट दिला की गोंयच्या सरकारान आनी कर्नाटकाच्या सरकारान जॉयंटली डिसायड केलें म्हादय डायवर्ट करपाची, दॅट वी हॅव कंडेम्ड. एंड वी सेड हाका लागून आमच्या गोंयचो लोक स्पेशली 70 तालुका नॉर्थाक मरतले, आमची बायोडायवर्सिटी, आमची जनावरां सगळीं मरण घेतली. आयज म्हादयची सगळ्या गोंयभर लोकांक गरज आसा, आनी जर आमची म्हादय ना जाल्यार आमची लायफ लायन सोंपली. गोंयच्या ज्या भुरग्यांचें फ्युचर आसा आनी आमचें गोंयचें फ्युचर आसा तें सोंपतलें. तें घडपाक जायना जाल्यार सगळ्यांनी हँड इन हँड घालून सगळ्यांनी म्हादय प्रोटेक्ट करपाक आमी प्रयत्न करता. म्हादय जो इश्यू आसा तो व्हडलो इश्यू आसा, आनी आमी सगळे MLA न्हय, आमचो आख्खो गोंयचो गांव जे आमी आवय म्हणटकूच आमी तिका सांबाळपाची चड गरज आसा. आनी म्हाका दिसता जे कर्नाटकाचे स्टेटमेंट जो सेंट्रल मिनिस्टरान केला तो म्हाका दिसता पॉलिटिकली तो घडये तेंच्यान कर्नाटकाक केला आसतलो, पूण तरी आसतना म्हाका दिसता आमचो जो गोंयचो CM आसा प्रमोद सावंत, म्हाका दिसता हाचेर कशेय करून आमची म्हादय हाडपा खातीर हांव वावुरतलो. म्हादयक लागून फूल गोवा झगडटा, नॉट ओन्ली बी. वी हॅव टेकन रेजोल्युशन दॅट म्हादय रिवर उदका रिवराचे आमकांय जाय, इट शूड नॉट बी डायवर्टेड टू फूल कर्नाटका. सो वी हॅव टेकन रेजोल्युशन एंड वील सेंड इट टू द गव्हर्मेंट. सुरेश कितें प्लॅन असो दिला? सिवरेज इशू ऑल्सो वॉज अ बिग इशू. लास्ट सो मेनी इयर्स वी आर फेसिंग दीस इशू. सगळे आपले कितें जिरोनीचे सोपिटाचे उदीकटनान सोडटा. सो वी हॅव टेकन रेजोल्युशन टू send a proposal to the government for a sewerage line. जाल्यार ह्या सरकारान गोंय पुराय विकला. म्हादय वळली जाल्यार पुराय न्हंयो सुकतल्यो. ते भायर हाचो परिणाम शेतकार, नुस्तेकार आनी हेरांक जातलो असो भंय ओलान्सियन उक्तायला. म्हादय इश्यू कर्नाटकान रिझॉल्व जालो आनी गोंयच्या सरकाराक तेणेन म्हणलां की ह्या गोंयच्या सरकाराक लागून हो इश्यू आनी बेगीन सॉल्व जालो.
हे आयज गोंयच्या सरकारान आनी डॉक्टर प्रमोद सावंतान दाखयलेलें आसा की सेंट्रल गव्हर्नमेंट जो आसा ह्या गोंयचो सरकाराचो मात म्हण केअर घेयना म्हणून. आयज गोंयान 11 रिवर आसा आनी आमचे आख्खे रिवराची लेंथ पळय आसा इज हार्डली 250 किलोमिटर्स. आतां म्हादय डायवर्ट जाली जाल्यार आमची सगळी न्हंय गोंयची सुकतली आनी न्हंय सुकली जाल्यार कितें जातलें, ग्रावंड वॉटरूय सुकतलो. म्हळ्यार शेतकार, नुस्तेकार आनी जे पळय उदक पळय आमकां गोंयकारांक मेवता तेंय सुकून काबार जातलें. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकर आणि निखिल जल्मी. बेळगांवात जाल्ले रॅली वेळार गृहमंत्री अमित शहान म्हादयचेर केल्ल्या विधाना वयल्यान विरोधी पक्ष, NGO आनी भाजपा फुडारपणा खाला आशिल्ल्या सरकारा मदल्या वादाक परतून एक फावट ओतो आयला. केंद्रीय भाजपा स्पश्टपणान कर्नाटकाचे वटेन आशिल्ल्यान राज्य भाजपा फुडारपण केंद्राक हेर तरेन पटोवंक शकता हो आतां नवो प्रश्न उप्रासला. गोंय सरकाराक विस्वासांत घेवन कर्नाटकान म्हादयचें उदक वळोवपाची परवानगी दिवन भाजपा सरकारान बऱ्याच काळा सावन प्रलंबीत आशिल्लो म्हादय उदकाचो वाद सोडोवपाक हातभार लायला. ह्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहाच्या विधाना उपरांत राज्यांत परत बोवाळ सुरू जाला. आयकात गृहमंत्री अमित शहान केल्ले विधान. सबसे बड़ी बधाई कर्नाटक के नेताओं को और मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूं कि महादायी के लिए भारतीय जनता पार्टी की गोवा सरकार को साथ में लेकर कर्नाटक की प्यासी धरती को महादायी का पानी देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया है. मैं आज मैडम सोनिया गांधी को 2007 का उनका गोवा में दिया हुआ भाषण याद कराना चाहता हूं. उन्होंने कहा था कि महादायी के पानी को कर्नाटक की ओर मोड़ने की अनुमति नहीं देंगे. 2022 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के अंदर ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी सुनिश्चित करेगी कि कर्नाटक को महादायी की एक बूंद पानी न मिले. मैं आज आपको कहने आया हूं मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने दोनों राज्यों के बीच में इतने पुराने झगड़े का समाधान कर महादायी का पानी कर्नाटक को देकर कर्नाटक के कई जिलों के किसानों के लिए बहुत बड़ा काम किया है. जाल्यार राज्य सरकार कायदेशीर रितीन ही केस लढयतले अशें सांगता. गोंय आपली म्हादय कितपत वाटावंक शकता ते फकत वेळ सांगतलो. खास करून सर्वोच्च न्यायालयांत 13 फेब्रुवारीक म्हादय न्हंयचेर गोंय सरकाराच्या निमाण्या अर्जाचेर सुनावणी जावपाची आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आयच्या मन की बात ह्या कार्यावळीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन गोंय सरकारान आयोजीत केल्ल्या पर्पल फेस्ताचो उल्लेख केलो. गोंय सरकारान पणजे हांगा आयोजीत केल्ली ही कार्यावळ भारताची पयली समावेशी कार्यावळ आशिल्ली. 50,000 परस चड लोकांनी ह्या महोत्सवा खातीर नोंदणी केली आनी वांटोय घेतलो. ह्या अद्वितीय उत्सवाक वांटो घेतिल्ल्या सगळ्यांचे प्रधानमंत्र्यान उपकार मानले. पळयात. मेरे प्यारे देशवासियों, जब आपसे कोई टूरिस्ट हब गोवा की बात करता है तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? स्वाभाविक है, गोवा का नाम आते ही सबसे पहले यहाँ की खूबसूरत कोस्टलाइन, बीचेज और पसंदीदा खान पान की बातें ध्यान में आने लगती है. लेकिन गोवा में इस महीने कुछ ऐसा हुआ जो बहुत सुर्खियों में है. आज मन की बात में मैं इसे आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं. गोवा में हुआ ये इवेंट है पर्पल फेस्ट. इस फेस्ट को 6 से 8 जनवरी तक पणजी में आयोजित किया गया. दिव्यांग जनों के कल्याण को लेकर यह अपने आप में एक अनूठा प्रयास था. पर्पल फेस्ट कितना बड़ा मौका था, इसका अंदाजा आप सभी इस बात से लगा सकते हैं कि 50,000 से भी ज्यादा हमारे भाई बहन इसमें शामिल हुए. यहां आए लोग इस बात को लेकर रोमांचित थे कि वो अब मिरामार बीच घूमने का भरपूर आनंद उठा सकते हैं. दरअसल मिरामार बीच
हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए गोवा के एक्सेसिबल बीचेज में से एक बन गया है। यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट, टेबल टेनिस टूर्नामेंट, मैराथन कंपटीशन के साथ ही एक डीप ब्लाइंड कन्वेंशन भी आयोजित किया गया। यहाँ यूनिक बर्ड वॉचिंग प्रोग्राम के अलावा एक फिल्म भी दिखाई गई। इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए थे ताकि हमारे सभी दिव्यांग भाई बहन और बच्चे इसका पूरा आनंद ले सके। पर्पल फेस की एक खास बात इसमें देश के प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी रही। उनकी ओर से ऐसे प्रोडक्ट्स को शोकेस किया गया जो दिव्यांग फ्रेंडली है। इस फेस्ट में दिव्यांग कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के अनेक प्रयास देखे गए। पर्पल फेस्ट को सफल बनाने के लिए मैं इसमें हिस्सा लेने वाले सभी लोगों को बधाई देता हूं। इसके साथ ही उन वॉलंटियर्स का भी अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए रात दिन एक कर दिए। मुझे पूरा विश्वास है कि एक्सेसिबल इंडिया के हमारे विजन को साकार करने में इस प्रकार के अभियान बहुत ही कारगर साबित होंगे। मनीषा जाधव फॉर गोवा 365। कवळे ग्रामसभेत कोयर आनी गांवांतल्या MRF कोयर कारखानो स्थलांतरीत करपा खातीर चर्चा जाली। सध्याचो MRF कोयर शेड नवें बांदकाम पुराय जातकच दुसरे सुवातेर व्हरतले अशी माहिती पंचायतीन सभेक दिल्या। पळयात पुराय बातमी। भोंवतणच्या वाठारांत हुंवार येवपाची भिरांत आशिल्ल्यान शांतादुर्गा देवळा मुखार आशिल्ल्या भाताच्या शेतांत उडयल्ल्या गाळाची पंचायतीन पळोवणी करची अशी मागणी आयचे ग्रामसभेत कवळेच्या थळाव्या लोकांनी केल्या। गांवांत कोयर एकठांय करप आनी कोयर उडोवप हो आनीक एक मुखेल चर्चेचो विशय जालो। मजगतीं पंचायतीन उदकाच्या नमुन्यांची चांचणी करून पंचायतीच्या अधिकार क्षेत्रांतल्या भौशीक बांयची दुरुस्ती आनी देखरेख करतले अशें सांगलां। गांवगिऱ्यां कडल्यान ह्या विशयाचेर पयलींच निर्णय घेतला आनी 14व्या वित्त आयोगा वरवीं दुरुस्ती करतले अशें पंचायत सचिवान फुडें म्हायती दिली। आयकात। आमकां एक 3 एप्लिकेशन येयली। एक म्हणजे आमकां हांवें ते कोवळेचें कोणाची माती व्हरून ते तूम आसा ते पुरोवन दवरल्या। तेजेर आमी विचार आमचे मांडले आमी सांगलें की ते आमी साफ करून दिता आमकां बुधवाराची एप्लिकेशनाक घालून तूम आमी निवळ करून दिता तांकां। तसो दुसरो विशय आयलो तो आमकां आमचो ग्रानवेजीचो की ते प्लांटाक तेणी तांकां सांगलें की आमचें निश्टाळ उलोवप जावन आमी पंचायत मेंबरांनी आनी पुरपाट की सरपंच आमी सगळ्यांचे उलोवप जालें आसा आनी आमी ही हांगासर जो आमचो प्लांट आसा तो आमी दुसरे कडेन शिफ्ट करतले। फक्त आमी तांकां टायम लिमीट दिवंक शकना कित्याक की केन्ना तो जातलो हें आमी सांगूंक शकना। ऑलरेडी आमचें चडशें उलोवप घेवन सगळें जाल्लें आसा। लास्ट डॉक्युमेंट्स आमी दिल्लेले आसा ते करून आमी सगळें 4 पंचायती खातीर हो प्लान करता। तशेंच दुसरी गोश्ट एक स्क्रॅपाची आशिल्ली तो म्हाज्या वाठारांत 7 नंबराक तेजेर आमी नोटीस काडून आमी स्टेशन करून आयली पूण कांय ते एअरपोर्टा आसल्या कारणान आमी फुडोवंक शकली ना। पण हेज्या लॅटरार डेप्युटी कलेक्टराक करचो म्हणून सगळ्याक आमी लॅटर दिल्लें आसा आनी हांव खरेंच म्हाका मनांतल्यान सांगता की खंयचो स्क्रॅपार काडपाचो म्हाजी सामकी मनांतल्यान इच्छा आसा आनी त्या वाड्यार लोकांनी म्हाका सपोर्ट करपाचें आमचे पंच करतले आनी तो सामको काडटले अशें कांय ध्येय मनाक दवरला आनी हांव ती पुराय करतले पूण कशें सगळें सारकें जावपाक जाय। आनी एक इश्यू आसलो की तो बांय मारपाची बांयची बांयो त्यो आसा त्यो आमी तो हेका घेतला सुप्रीम फायनान्साक घेतलेले आसा ऑलरेडी। प्रत्येक वार्डाची जी बांय आसा आनी कोणाक 4 घरां उपयोगाची आसा ती बांय आमी पयलीं घेतली आनी ती आमी काम करतले। आनी एक रेजोल्युशन आसा तें म्हादयचेर ताजें कितें जालें? तें आमी रेजोल्युशन घेतलें कित्याक ती म्हादय आमकां जायत न्ही। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, सुभाशीश गोवेकार आनी संगीता ओली। कोयराचो विशय राज्यांत बरोच गाजता। खांडेपार कोयराचो विशय आतां वाडत चल्ला। फोंड्या नगरपालिकेन कोयर व्हरपाक न्हयकार दिल्ल्यान ही समस्या निर्माण जाल्या। त्या भायर सरकार पंचायतीक जी रक्कम दिता ती लेगीत आमकां कमी पडटा अशें सरपंचान कुर्टी खांडेपार ग्रामसभे वेळार सांगलें। पळयात पुराय बातमी। MOIचेर सय जाल्ल्यान रस्त्यात गोरवांचो प्रस्न वेगीच तडीक लागतलो। आतां मेरेन 68 गोरवां धरून सिकेरी गोशाळेत धाडल्यात। तशेंच सगळ्या समाजा खातीर मसणबुयेंत योग्य उदरगतीचें काम करून थळाव्या लोकांचे प्रस्न सुटावे जातले अशेंय सरपंचान सांगलें। PMCन वाठारांतलो कोयर व्हरपाक थांबयला।
फाटले 4 म्हयने जाले कुर्टी खांडेपार पंचायतीक कोयराची समस्या निर्माण जाल्या. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्ल्यान फोंडा नगरपालिकेक नोटीस जारी करपाचो निर्णय पंचायतीन घेतला अशेंय सरपंचान सांगले. आयकात. माझो नेक्स्ट पॉइंट आसा स्टेटस ऑफ माय लास्ट ग्रामसभा रेजोल्यूशन रिगार्डिंग डस्टबिन, कॉन्क्रीट स्लॅब आनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स. फाटल्या 30 ऑक्टोबराक जेन्ना ग्रामसभा जाल्ली तेन्ना डिसायड केल्लें की जे जे एक्स पॉइंट्स आसा 11 पॉइंटाचे हांवें नोटीस धाडपाच्यो. स्टेटस कितें आसा ना डिस्कशन जालें तो इश्यू कसो आसा पळय आमचो पंच आसा तो फर्स्ट टाइम निवडून येयला तेका तितली नॉलेज ना. लोक की डस्टबिना खंय रे कळ्ळें न्ही डस्टबिना बद्दल स्टोरूमान आसा अर्दी खंय ती थोडी वाटली. रिक्वेस्ट केले अशें ह्या पोजिशन आसा आनी तेणी सांगला तेजेर तोडगो काडून म्हणून माझं हेल कटिंगाचेर ऑब्जेक्शन ना पूण जितली जाय आमची रिक्वायरमेंट आसा तितली करता आनी तितून कितें केलें मातशें आतां पळय एक 10 किलोमीटर कट केलें जाल्यार आमी तेजे सायडीक मागीर कितें आमचे ते हें घालपाचें करताले. बिझनेस करता सर त्याच्या पंचायती सारको रजिस्टर करूना कितले येतो दिवना सो त्याच्या खातीर ताका पेनल्टी मारून तेजे कडेन रिकवरी करा कारण तेच्यानी टोटली जोडले. गार्बेज आसा म्युनिसिपालिटी काडटा. ओके तो एक मेन इश्यू आसा. गार्बेजी खातीर आमी बेश्टेच पयशे वेस्ट करता अशें म्हाकाय दिसतालें पयलू. जाल्यार जेन्नाच्यान हांव सरपंच जाला तेन्ना म्हाका कळून येयलें की खरेंच पयशांची गरज आसा आनी गव्हर्मेंट जे आमकां पयशे दिता 3 लाख ते आमकां फावना आनी आमी 15 फायनान्सचे जे पयशे मोडटा ते आमकां अपुरे पडटा कित्याक 15 फायनान्स आसा तो सर्टन कामाकूच आसा आनी थोडोच आमी 30% युटिलायज करूं शकता गार्बेजी खातीर. जाल्यार गार्बेज काडटना कितलो त्रास जाता हे सरपंचाची म्हाका कित्याक म्युनिसिपालिटी फाटले 4 म्हयन्यान आमची गार्बेज उबारपाची बंद केला. एक्चुअली तांकां हायकोर्टाची ऑर्डर आशिल्ली की लिफ्ट एंड ट्रीट फ्री ऑफ कॉस्ट करचे आनी स्टार्टींग जेन्ना दादा चेअरपर्सन आशिल्लो तेन्ना ताणें स्टार्ट केलें की म्युनिसिपालिटी आमचो कचरो इवन लेबर सुद्दां ते जाल्यार डोर टू डोर कलेक्शन करून ते व्हरताले. आतां सडनली ते स्टॉप जाल्ल्या कारणान आमकां खूब बर्डन येयला आमचे तकलेर. कितें केलां डोर टू डोर कलेक्शन आमचे 4 गाडयो आमच्यो प्लस आमी ब्लॅक स्पॉट खंय जनरेट जावपाक दिना आनी दुसरें जे ब्लॅक स्पॉट जनरेट जावपा खातीर आमचे डस्टबीन आमी दवरताले आनी डस्टबीन दवरल्या कारणान लोक कितें करताले कचरो उडयताले की कचरो उडोवपाचें जालें म्हणून ते आमी बंद केलां. बंद करून आतां ऑलमोस्ट आमचें काम चालू आहा आनी आमचो कॉन्ट्रॅक्टर बरो आसा पूण आतां ताका नो म्हणटकीर तितलें फास्ट ते जावपाना म्हणून तो स्लोली सगळे जाग्यार बसतले. ओके क्रिमिनल प्रश्न आशिल्लो तो आमचो प्रतीश गावडे तेजो की हिंदू खातीर कितली जागा एक्वायर केल्या किंवा डिमार्केशन दवरलें अशें. तर हिंदू खातीर ती 3000 जागा म्हणून भिका बाबान सांगला आनी त्या पद्दतीन आमचें हिल कटींग चालू आशिल्ली. हिल कटींग म्हणजे कशें आशिल्लें पयलू कटींग जाल्लें फक्त ते एक कॅप कशें अशें वयल्यान येयलें आनी वयल्यान फातर येताले लोळून आनी सकयल घरां आशिल्लीं म्हणून आमी तें कटींग करून लेवल करून ती हिंदू स्मशान भुमी घेवपाचें गेलां आनी हिंदू स्मशान भुमी टेंडर ऑलरेडी जाला. फाल्यां 30 तारखेक टेंडर लास्ट डेट आनी 31 तारखेक ओपनिंग आसतलें फक्त हिंदू स्मशान भुमी खातीर आनी तेजो कॉस्ट जवळ जवळ GST धरून 49,50,000 जाला आनी टोटल ती 17,100 स्क्वेअर मीटर जागा तितूंतली मुस्लिमां खातीर आसा, हिंदू खातीर आसा, क्रिश्चनां खातीर आसा आनी अदर्सां खातीर आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी मनीषा जाधव. परतून घेऊया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. सांताक्रूज चर्चेंत अवर लेडी ऑफ रोझरीचे फेस्त आयतारा व्हडा उमेदीन मनयले. फेस्ता निमतान कितल्याशाच भाविकांनी चर्चीन वचून देवाचें दर्शन घेतलें. पळयात कांय भक्तिमय खीण.
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोवतेपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उदक आनी सरपणेची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार आनी तुजी सेवा कर. आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन आसता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आम्हा समेस्तांची किरीबची ए दिसाचे बेगीन वांटो घेताची आमच्या सगळ्या सांताक्रूज भाव भयणांची एके कुटुंबाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवा मारये देवाची माये सारकी तिचो पोती भाग्यान तुझे भाग्यान करून भाग्यान तुझा वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्ता बरोबर सास म्हज्या सुखांत आमकां मानव तांचे सन्नाता तुजी मोही मागोवन आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुख. तूच आमचे बोळ जा. या जेजू गेला तितली सुवागी गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, समरिता खणगांवकर आनी संगीता ओली. गोंय हळूहळू पूण निश्चितपणान खेळाचें स्थळ म्हणून नामना जोडटा. राज्यांत कितलेशेच राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्या वयले खेळ जातात. राष्ट्रीय खेळा सर्तींत पयलो यत्न अपेशीत हारल्या उपरांत गोंय परतून एक फावट नोव्हेंबरांत जावपी फुडल्या आवृत्ती खातीर खेळा सर्तीचें आयोजन करपाचो यत्न करता. पळयात. नोव्हेंबर 2023 वर्सा 37व्या राष्ट्रीय खेळाची येजमानपी करपाक गोंय सज्ज आसा. खेळा मंत्री गोविंद गावडेन ह्या विशयाचेर उलयतना सांगलें की ह्या खेळाचो संदर्भ घेवन इंडियन ऑलिंपिक असोसिएशन आनी स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया कडेन जायत्यो बसका घेवन नोव्हेंबर मेरेन 37 मैदानांची पुरायपणान जिर्णोद्धार जातलो. जाल्यार गोंय हें खेळा सक्रीय राज्य आनी नॅशनल गेम्स आयोजीत केल्यार गोंयचो खेळा सहभाग वाडटलो अशें नॅशनल रोल बॉल चॅम्पियनशिपा खातीर राज्यांत आशिल्ल्या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशनाचो वांगडी अमिताभ शर्मान सांगलें. आयकात. सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ गोवा का जो नेशनल गेम्स को होस्ट कर रहे हैं एंड नवंबर में नेशनल गेम्स को होस्ट कर रहे हैं. अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब गौड़ा जी के साथ थोड़ी चर्चा हो रही थी रिगार्डिंग द प्रिपरेशंस एंड वो बता रहे थे कि वो फुली प्रिपेयर्ड हैं और नवंबर के महीने में वी विल होस्ट द 37th नेशनल्स इन गोवा. ये एक बहुत अच्छी बात रहेगी क्योंकि गोवा वैसे भी बहुत स्पोर्ट्स एक्टिव स्टेट्स माना जाता है. सो किसी स्पोर्ट्स एक्टिव स्टेट में अगर हमारे पास एक नेशनल गेम्स यहाँ होगी तो आई थिंक गोवा स्पोर्ट्स विल गो इवन फर्दर. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, सुभाशीश गोवेकार आनी संगीता ओली. जानेवारीत राज्यांत बरीच थंडी अनुभवपाक मेळटली, पूण फेब्रुवारीच्या सुरवातेक तापमान 2 ते 3 डिग्रीन वाडून गरमी अनुभवपाक मेळटली. दनपारच्या वेळार बरीच गरमी वाडपाची आशिल्ल्यान लोकांक हायड्रेट रावपाची शिटकावणी दिल्या. सोमारचें हवामान गरम आनी सुकें उरतलें. फांतोडेर कांय वाठारांनी धुकें पडून थंड उरतलें जाल्यार सांज वेळा तापमान गरम उरतलें. चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 21 डिग्री सेल्सियस उरतलें. कांय वाठारांनी सांजे वेळार कुपाय दाटूं येतात. 2 फेब्रुवारी मेरेन हवामान सुकें. सोमारा फांतोडेर धुकें. सोमारचें चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 21 डिग्री सेल्सियस. उण्या तापमानान 2 ते 3 डिग्रीन उणाव. बोट धनियाक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.